हे जे आसा न्हू ते सोना मसुरी लायिल्लें आसा हेका कमीत कमी आतां वयतलो हो म्हयनो सरळ वयतलो निकतें भायर सरता तें तशें हेवटेन ज्योती लायिल्लें आहा कितें कितें ही नवी वरायटी ती सोना मसुरी सोना मसुरीची आनी ते फुडें लायिल्लें आहा तें शुभांगी लायिल्लें आहा ती एक लायिल्ली आसा 5 म्हयन्याच्या फुडें लायिल्लें आहा म्हणजे पळोवपाक लागून तेजें कणक पूण बोतो बरो आहा तेचो मोठो सारको थंय बांद्या वयता आमी बांद्या वयता ते दळवीचे गिरणीर वचोन बांद्यासून हाडटा काडून आनी कितें करतलो तांदूळ बरो आहा मस्त तांदळाक काय फेल ना पूण फक्त आमकां गिरणीचोच प्रॉब्लेम जाता जर तर आमी अशें वरायटी लायल्यो जाल्यार सरकारान एक तरी कोणाक दिवंक जाय स्पॉन्सर्ड करून आयज साळगांवकर बाबान बासमती जी वरायटी लायल्या आयज ना म्हटलें जाल्यार 104 दीस जाले लावन तांकां 104 दिसान ही धाकटी वरायटी शॉर्ट वरायटी व्हडली लांब जर जाल्ली जाल्यार हांगा मातसो पावस बीन पडलो जाल्यार पडपाची शक्यता आसता भितर तुजे ग्रेन्स लॉस जाता आयज जर तुवें कणसां जर पळयलीं जाल्यार एका कणसाक ना म्हटलें जाल्यार एक 10 ते 15 स्पायकलेट्स आसा प्रत्येक एक स्पायकलेट जे आहा ताका ना म्हटल्यार 10 ते 15 तांदूळ म्हणजे अरावंड 100 ते 150 तुका तांदूळ एका आसा कणसां आसा एका सो आयज तेजे ही वरायटी जाल्ली बरी आसा जरी बासमती खातीर तसो सेंटेड वास गोंयान येयना आमचें कोमट हवामान असल्या कारणान पिकपाकूय मातसो चड टायम लागता पूण वरायटी शॉर्ट आसा तेजे हे बरे दाणे भरलेले आसा पूण जाली 2 वर्सां जाली आमी भायली पिकां हाडून हांगसर काडपाची तयारी केल्ली आहा पोरू आमी सांगपाचें आमी सोना मसुरी काडली सोना मसुरी सक्सेसफूल जाली आनी ह्या वर्सा सांगपाचें हैदराबादसून सीड्स आमी हाडलेले आहा बासमती आनी ते बासमती लायले आनी सांगपाचें म्हणजे आयज हार्वेस्टिंग चलता खरेंच बरें मना सारकें पीक जाल्लें आसा सो त्याचे एक विचार आसा की बासमती रायस हांगर रोयल्यार आमचे कडेन हांगर तांदूळ काडपाची कांय वेवस्था ना तशी सो त्याची पद्दतीची एक गिरण हांगर बार्देस एरियन खंय तरी आसची अशें त्याचे विचार आसा सो ते आमी सरकारा फुडें मांडटले तेचे विचार की